नमस्कार गोमंतक टीव्हीशी तुमका सगळ्यांक मामगाचे उपकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडत आणि दीप्ती काकोडकर 10 AM बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयली पळोवया मुखेल खबरो. वीज दर सवलत प्रकरणात मंत्री माविनाच्या निर्दोष सुटकेचेर भाजपा काँग्रेसीचे मौन. सत्र न्यायालयाच्या निवाड्याक आता कोण दितलो काय आव्हान. वीज दर सवलत घोटाळ्याच्या आरोपांतल्यान मंत्री माविन गुदिन्होची निर्दोष सुटका. 27 वर्सां उपरांत मंत्री माविनान घेतलो सुटकेचो श्वास. वीज घोटाळा प्रकरणात सत्र न्यायालयाचो निवाडो. पांच दीस जाले तरी खाती जायना वाटप. चवथी पयली तरी नव्या मंत्र्यांक तांची खाती मेळटली काय ना लोकांक पडला प्रश्न. परवरेचो रस्तो चवथी उपरांत करतले बंद. चवथीचे 5 दीस रस्तो येरादारी खातीर आसतलो उक्तो. परवरे आनी हेर वाठारांतल्या रस्त्यावेली फोंडकुलां बेगीनूच पुरयतले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांचे आश्वासन. सरकाराक पडला आपल्याच आश्वासनाचो विसर. पारंपारीक माटोळी विक्रेत्यांक सोपो माफ करपाचे उतर दिवनय कांय कडेन विक्रेत्यांकडल्यान जाता सोपो वसुली. परिपत्रक पावपाक कळाव जाल्ल्यान जाले सोपो वसुली. मुख्यमंत्र्यांचे रजाव. आणि कांगल्यो माट्टा घागऱ्यो हरण आनी माटोळेक लागपी हेर सामानान फुल्ले गोंयभरचे बाजार. माटोळीचे सामान विकत घेवपाक लोकांची बाजारांनी गर्दी. आता खबर विस्तारान. वीज दर सवलत प्रकरणात मंत्री माविनाची निर्दोष सुटका जाली. हे प्रकरण आदलो मुख्यमंत्री आणि त्यावेळेचो विरोधी सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारानूच लावन धरिल्लो. मनोहर पर्रीकार हाणीच माविना आड कागाळ केल्ली. पुराय 27 वर्सां उपरांत माविन ह्या प्रकरणांतल्यान निर्दोष सुटला. माविनाच्या निर्दोष सुटकेचेर काँग्रेसूय वग्गी आसा आणि भाजपूय. सत्र न्यायालयाच्या निवाड्याक काँग्रेस वा भाजपा आव्हान दितल्या काय ह्या विशयाचेर गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक आणि मुख्य प्रतिनिधी अवित बगळे कितें म्हणटात ते आयकात. मॉविन गुदिन्हो हाजे विरुद्ध पावर गझलिंग प्रकरणान जो पळय निर्णय दिला काल, तो निर्णयाचे 2 अर्थ हांव काडटां. एक राजकीय अर्थ आनी दुसरो न्यायालयीन अर्थ. आतां राजकीय अर्थ कितें की पर्रीकारान घाल्ली. पर्रीकार हो BJPच्या आयच्या सामको पितामह म्हणपाक जाता असो. सो पर्रीकारान घाल्ली केस जातकीर ताका कोर्टान निर्दोष सुट्टकीर आज सोशल मिडियाची जी पळय प्रतिक्रिया आयल्या पळय पर्रीकारान फटींग केस घाल्ली काय कितें, कारण दुसरी केस घाल्ली दिगंबराचेर. दोनूय सुटल्यात. सो एक पॉलिटिकल जाली. आतां BJPची गोची अशी की कशी प्रतिक्रिया दिवप कळ्ळें तुमकां. गरम दुधाचो घोट घेतला तो भायर पिकपा वेलो. सो ओग्गी रावल्यात. कोणाची प्रतिक्रिया आमकां आयकूंक येवना. हायकोर्टान वतले काय कितें ताजेरूय तेंकां उलयनात. सो एक जालो पॉलिटिकल इशू BJPन घाल्ली. आतां BJPतलोच एक सरकार आसतना जंय मॉविन गुदिन्हो मंत्री आहा ताका सोडचो पडटा. आनी दुसरी केस आहा कायदेशीर. पूण कायदेशीर केस हांव उलोवचें पयलीं तूं मातशें ताजी एक पार्श्वभूमी सांग, म्हणजे आमच्या लोकांक एक इतिहासाचे नदरेन बाबा कितें कायदेशीर केस कशी जाली ही कळटली. 1998 कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेट, एस्पेशली कुंकळी इंडस्ट्री जे स्टींग रोलील मिल्स बीज आसतले, फिश मिल बीज आसता, तांकां लायट चड लागता. तांकां पावर गजलर म्हणटा नांवान खूब तांकां लायट लागताली. तर तांकां पावर टारिफान रिबेट दिवपाचो डिसिजन गव्हर्मेंटान घातलो. आनी टी नागराजन म्हणून तेन्ना चीफ इंजिनियर आसलो, त्याच्या सईन एक नोटिफिकेशन काडलें. हांगा हो विशय थंय सोंपलो. मनोहर पर्रीकाराचें म्हणणें अशें आशिल्लें की जर खंयचेय डिपार्टमेंट खंयचें नोटिफिकेशन काडटलें, इस्पेशली फायनान्शियल जर कोणाक रिबेट दिता जाल्यार इट शूड बी सपोर्टेड बाय कॅबिनेट डिसिजन. तर तो डिसिजन घेवंक ना म्हणून त्यांनी सांगलें की 4.5 कोटी रुपयाचे जे तुम्ही पावर रिबेट दिल्या हो एक घोटाळो, हो एक स्कॅम म्हणून त्यांनी पुलिसान तक्रार केली. ती मागीर पणजे पुलिसान पयली तक्रार केली. मागीर सबसिक्वेंटली ती क्रायम ब्रांचा कडेन ती तक्रार हँडओव्हर केली. कितेंच ना जालें म्हणून पर्रीकार परतून हायकोर्टान गेलो. हायकोर्टानय सांगलें की हायकोर्टान ती सिव्हील केस जाली. सिव्हील केस हायकोर्टान ती सिव्हील केस जाली. हायकोर्टान सांगलें हातून भितर दीस इज ए बॅड नोटिफिकेशन हो शब्द सामको क्लियर हातून आसा. म्हणजे आजोड तें नोटिफिकेशन हें इलिगल. पण ताजे खातीर कॅबिनेट डिसिजन घेवना आनी दुसरो फायनान्साची तरतूद करूना, फायनान्साचो मंजुरी घेवना. 1998 गोवा पुलिसांचो PRO आसलो तेन्नाचो DYSP आपात तेली. आनी आतां आझाद मैदाना कडची जी सायड आसा वयतरू रायट सायडीक PROचें ऑफिस आशिल्लें, तोच क्रायम ब्रांचीचोय DYSP आशिल्लो. एक दीस आमकां सगळे पत्रकार आमी 5:15 थंय वयताले
तेन्ना आमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो तेन्नाचो चीफ इंजिनियर टी नागराजन भायर मेळ्ळो. आमकां आसलो तो कित्या खातीर आयलो आसतलो. आमी आपातेलीक मेळ्ळे. अरे म्हटलें ताका कित्याक तुमी आफयला काय कितें. अरे तुका खबर ना ती एक व्हडलें स्कॅम जाल्लो आनी आपूण ताका ते अरेस्ट करतलो. आमी ते आयकलें, भायर येले, नागराजना कडेन आमी उलयले. अरे म्हटलें अशें अशें कितें आयलें ना, आपली कितें तरी स्टेटमेंट रेकॉर्ड करपाक जाय म्हणून आपूण आयला. आमी सांगलें अरे तुका ते अरेस्ट करतले आतां. आपूण कितें क्रिमिनल काय म्हणून पावलो, आपूण चीफ इंजिनियर म्हणून पावलो, आपणाक कितें अरेस्ट करतले. गव्हर्मेंटाचे डायरेक्टीव असले, हांवें नोटिफिकेशन काडपाचें ऑन द गव्हर्मेंट डायरेक्टीव. गव्हर्मेंटाची डायरेक्टीव लक्षांत धर. गव्हर्मेंट वेगळें आनी मंत्री वेगळो. मंत्री म्हळ्यार फूल फ्लॅज जरी तो कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट आसलो अशे तरेचे जेन्ना एखादो जेन्ना खंयचोय डिपार्टमेंट आसा आनी ताका जेन्ना तेचो मंत्री हे दिता तेन्ना एज गूड एज तो जो ऑफिसर आसता तेचे खातीर ते सरकारच आसता, गव्हर्मेंट डायरेक्ट. आतां ना 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 विचारूं शकता. तुका सांगता एका तेंपार मरे ब्रिटिशांनी तयार केल्ली ही एक अभेद्य अशी चौकट. तेन्ना अधिकारी डायरेक्ट मंत्र्यांक सांगताले बॅड डिसिजन, तूं आपलें असलें डिसिजन घेवपाक लायनाका कारण चूक. अशे तरेचे फायनान्शियल इम्प्लिकेशन करपी निर्णय एक कॅबिनेटाच्यान आपल्याक येवपाक जाय. गव्हर्मेंट म्हळ्यार कॅबिनेट डिसिजन. मंत्री आतां उठ सूट आपल्याक जाय ते अधिकारी हाडटात, अधिकाऱ्याचे तकलेर बसतात आनी तकलेर ते वाडटात अक्षरशः आनी ते अधिकारी जाय ते करपाक दितात. दीस इज अ पार्ट ऑफ करप्शन. कळ्ळें तुका. अधिकारी तितलेच लेजे पयशे जाल्यात म्हणून अधिकाऱ्यांचे जाय तशे ट्रान्सफरी पयशे जातात आनी त्यो ट्रान्सफरी बी वेवस्थीत जायनात आनी तातूंतल्यान मागीर अशे तरेच्या गोंधळाक अशे तरेचे जे पळय कितें प्रचंड पयशे गैरव्यवहार जाता ताका प्रोत्साहन मेळटा. केस जी आशिल्ली ती त्या दृश्टीन सिंपल आशिल्ली. एखादें नोटिफिकेशन कॅबिनेटाच्या अप्रुवला शिवाय वचूं शकता काय ना. पूण म्हाका आश्चर्य कितें दिसता आनी वायटूय दिसता की अशें एखाद डिसिजनाक 27 वर्सां लागतात ट्रायल कोर्ट पातळीचेर. हांव म्हणूंक शकना की सुप्रीम कोर्ट बी ओके समजूं शकता की सो तूं म्हणटा हायकोर्टाच्या निर्णया नंतर क्रिमिनल केस घाली, ताजे खातीर जज नेमलो स्पेशल. आतां जे जज जे इर्शाद आगा जे जज आसा तेंचे हे केलें कोर्ट आहा न्ही, तो कोर्ट स्पेशल कोर्ट म्हणून नोटिफाय केल्लो की पॉलिटिशियनाचे जितले केसीस आहा ते एका कोर्टान सगळे चलचे आनी एक्सपेडायट जावचे म्हणून ते सगळे सुप्रीम कोर्टाच्या डायरेक्टिवा उपरांत सगळ्या राज्यांनी तशें केल्ले आहा. आतां फक्त पळोवपाची मजा कितें आसा खबर आहा, सरकार खंयच्याय डिसिजनाच्या अगेन्स्ट हायकोर्ट नाल्यार सुप्रीम कोर्टान वता. ही केस जी आसा ती स्टेट वर्सीस माविन गिदिनो आनी अदर्स अशी आशिल्ली. आतां सरकार हायकोर्टान तरी वयतले काय ना. हांव तुका तातूंत भितर आतां पॉलिटिकल एंगल येता हांगा. पर्रीकारान हो इश्यू केल्लो, पर्रीकारान राजकीय मुद्दो केलो, पर्रीकारान ताका अरेस्ट केलो, इतले सगळे गजाली जाल्ले. सो आतां पर्रीकार हो जर गोंयच्या BJPतल्या सगळ्या लिडरांचो सामको मेन आदर्श आनी गुरू जर आसत, त्या गुरूचे तत्वांक मान्य करून ताजी पळय जी कितें धडाडी आशिल्ली आनी ताजी पळय जेन्ना सच्चाई खातीरची पळय पोटतिडक आशिल्ली ती सच्चाई मुखार व्हरतना आनी कितलें तातूंत भितर खरेपण येवचें म्हणून गोंयचे BJPन हायकोर्टान स्वता ही केस व्हरपाक जाय. सो हांव जे पळय कितें कायदो खातें आहा ताजे कडेन सल्लो घेतलो की बाबा तुमी कितें करतले. तर ताणें सांगलें ही केस अजुनूय आमच्या हातान निर्णय पडूं ना. मागीर प्रोसिक्युशनाचो सल्लो आसतलो. प्रोसिक्युशन जर सल्लो दीत जाल्यार आमी फुडें हाजे वयर वतले काय कितें हो निर्णय घेतलो. पूण प्रोसिक्युशनाचो सुद्दां निर्णय राजकीय आसता न्ही. ट्रायल कोर्टान 27 वर्सां लागली. प्रोसिक्युशनाचो डिसिजन येवपाक वा ओपिनियन येवपाक 27च्या फुडले इलेक्शन फुडले 1.5 वर्सां भितर इलेक्शन जावपाचें. सो ते कितें करतले हें कळना. म्हणून तर माविना सारको जेचो 2-4 कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर इन्फ्लुएन्स आसा अशा राजकारण्याच्या अगेन्स्ट सरकार हायकोर्टान वयतले काय ना खूब म्हत्वाचो हे डिसिजन आसतलो. आनी म्हाका दिसना की 27 मेरेन सरकार आनीक कितें करतले म्हणून कितें ना कितें आनी लोकूय ते विचारतले कित्याक हो प्रकरण न्ही 1998चे फक्त पेपरांनी केन्ना तरी येताले की माविनाचे हे जाले ते जाले. लोकांक ते आतां सामके अशें हे जाल्ले. लोकांचे निर्णय कशे आसता, लोकांचे निर्णय सगळे विरोधी पक्षाचेर आसता. विरोधी पक्ष कितलो आवाज उठयता, विरोधी पक्ष कितलो आक्रमक, विरोधी पक्ष रस्त्यार येवन प्रश्न गाजयता काय कितें हे सगळे प्रश्न. सो आमी फक्त सरकाराचेर दिवन प्रसार माध्यमांनी ताचेर भाश्य करप इतल्या पुरते मर्यादीत उरता. जर खरो हो इश्यू पेटोवपा सारको कारण तेन्ना पर्रीकारान तो पेटयल्लो, तो इलेक्शना मेरेन व्हेल्लो आनी तो राजकीय एक मुद्दो जाल्लो. आजूय बी तो BJP तर कांयच करचे ना जगजाहीर आसा. म्हणजे जेन्ना माविनाक BJPन प्रवेश दिल्लो आनी ताका वॉशिंग मशिनान बरो चकचकीत केल्लो तेन्ना पर्रीकर आशिल्लो थंय. हांवें ताका विचारलें की म्हणलें तेन्ना तुमी आरोप केल्ले आनी आतां तुमी ताका पक्षान घेता, तुमकां एम्बरेस जाल्यार कितें दिसता काय म्हणून.
ना बोलो तेन्ना तो त्यांनी केल्लो पळय इट्स अ अटेम्प्ट टू करप्शन आणि तेच मागीर सगळ्यांनी वाक्य सगळ्या मिडियान उखल्ले Very good. अटेम्प्ट टू करप्शन. ब्युटिफूल. सो आम्ही म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर अटेम्प्ट टू करप्शन हो एक वेगळोच मुद्दो हातूंतल्यान भायर आयला आनी तोय बी ताकाय बी एक पॉलिटिकल एंगल आसा. वीज दर सवलत घोटाळ्याच्या आरोपांतल्यान आदलो वीज मंत्री आणि आताचो पंचायत मंत्री माविन गुदिनो आणि हेरांची निर्दोष सुटका जाल्या. जिल्लो आणि सत्र न्यायाधीश इर्शाद आगा हांणी हो निवाडो दिला. पळयात पुराय बातमी. 27 वर्सां पयलींच्या वीज दर सवलत घोटाळ्याच्या आरोपांतल्यान आदलो वीज मंत्री आनी आताचो पंचायत मंत्री माविन गुदिनो आनी हेरांची निर्दोष सुटका जाली. 1994 ते 1998 मेरेन माविन गुदिनो काँग्रेस सरकारांत वीज मंत्री आशिल्लो. तेन्ना माविन गुदिनोन कंपन्यांक वीज दरांत सवलत दिवपी 2 स्वतंत्र अधिसुचोवण्यो जारी केल्ल्यो. माविनाच्या ह्या निर्णयाक लागून कंपन्यांक फायदो जाल्लो, मात सरकाराक 4.52 कोटी रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचो आरोप करीत तेन्नाचे आमदार सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी माविन गुदिनो आनी हेर 4 जाणां आड क्रायम ब्रांचीत कागाळ केल्ली. क्रायम ब्रांचीन गुन्यांव नोंद करून ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू केल्लो. चवकशी सुरू आसतना माविन गुदिनो हांकां अटकूय जाल्ली. तशेंच ह्या प्रकरणात टी नागराजन, विठ्ठल भंडारी, RK राधाकृष्णन, KVS कृष्णकुमार हांचे आड लेगीत कागाळ जाल्ली. उपरांत गुन्यांव फाट्यान तपास करून 6 नोव्हेंबर 2001 ह्या वर्सा आरोपपत्र दाखल केल्लें. सत्र न्यायालयान पुराव्यांच्या आधाराचेर 8 डिसेंबर 2006 ह्या वर्सा आरोप निश्चित करपाचो आदेश दिलो. ह्या आदेशाक दुबावितांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्लें. न्यायाधीश नेल्सन ब्रिटो हांणी 26 ऑक्टोबर 2007 ह्या वर्सा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदो आनी भारतीय दंड संहिते खाला आरोप निश्चित करपाचो आदेश दिलो. ह्या आदेशाक माविन गुदिनो हांणी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्लें. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका 10 वर्सां प्रलंबीत आशिल्ली. 17 जानेवारी 2018 ह्या वर्सा सर्वोच्च न्यायालयान उच्च न्यायालयाचो आदेश ग्राह्य धरिल्लो. हाचे उपरांत जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान आरोपपत्राचेर सुनावणी घेवन ती पुराय केली. My simple comment is I've waited for 27 long years to get justice to deliver, and I'm very happy today that justice has been delivered. It has proved the majesty of law, and even though I waited for so long, I've always said this was not prosecution as such. This was political persecution. I've always maintained it from the beginning. So I'm happy to have come out of it. Ultimately, truth has to triumph. And rather, I take this opportunity to thank all those who made this thing to happen. Because I feel I've emerged even much stronger than what I am as a consequence of winning this case. Because I always believed and had faith in the courts that I will get justice. And I've got justice today. Even though it has been a long wait, it is worth the wait. Because ultimately, in the end, what order comes or what is pronounced is much more than what one has gone through. I only wonder one thing: that 27 years, you all are members of the press. All the ignominy, all the bad publicity, the way people have blackened me. I wonder who is going to give me back my honor and dignity of what I lost in these 27 years. I remember earlier days, I could not even go for public functions. The way entire press came, it was first a media trial. I could not even face the public. I used to go to church regularly. I stopped going to church. Till today, that habit continues. And because everybody thought I have done some mistake. And what was the allegation against me? It was never of corruption. It was never of a quid pro quo. All that bottom line was that I issued a notification not going to the cabinet. That decision had to go to the cabinet. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकर हांणी बिरेस्तारा मंत्रिपदाचो सोपूत घेतिल्लो. उपरांत तांकां सोमारा खाती मेळटली म्हणून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामो नायकान आश्वासन दिल्लें. पूण मंगळार उजवाडलो तरी लेगीत अजून खाती वांटप जायना. आतां चवथीच्या मुहूर्ता पयलीं खाती वांटप जातली काय ना असो प्रश्न सगळ्यांक पडला. गोंय मंत्रिमंडळान 2 वांगड्यांक घेतल्यात. तांकां रोखडेच एका दिसा भितर खाती दिवपाची आशिल्ली. 4 दीस जाल्यात. खरें म्हळ्यार शुभ मुहूर्त सुरू जाला.
तरी आसतना खाती मेळनात आनी खाती मेळना म्हणटकीर स्पेक्युलेशन सुरू जाता, मंत्र्यांच्यो अपेक्षा वाडटात. एका मंत्र्यान तर सरळ म्हणलां की आपल्याक शिक्षण खातें जाय, जाल्यार दुसरो मंत्री भितरल्यान तो डायरेक्ट उलयना, दिगंबर कामत डायरेक्ट केन्ना उलयना, पूण ताजे वांगडी उलयतात, ताजे सहकारी उलयतात, हिंट दितात, PWD. सो जितले मंत्रिमंडळाचें हें खातें वांटप पयस वतलें तितलो गोंधळ वाडूंक शकता लोकांच्या मनांनी आनी आमदारां भितर एक निर्शेणी येता. कारण ऑलरेडी आज आमी काल आमी पळयलां की एक मंत्री रमेश तवडकर आपल्या कॅबिनांनी वचून बशिल्लो. सो हें जें पळय कितें गोंधळ आसा, इतलो वेळ लागप, हें अशें पयलीं केन्नाच जावं ना. न्ही, आमी गोमंतक टीव्हीचेरच ह्याच विशयाचेर पयलीं जेन्ना भासाभास केल्ली तेन्ना हांवें सांगिल्लें की हे दोनूय मंत्री मुख्यमंत्र्याक घेवचे पडले अपघाती. हे प्लॅन नाशिल्ले. बुधवारात ते थारले आनी बेरेस्ताराक शपथविधी जालो. पूण सगळें बरोबर आहा, पूण आमी बातमी दिल्यात जवळ जवळ 1 म्हयनो पयलीं की दिगंबर आनी रमेश तवडकर मंत्री जाता, जे आमकां खबर आशिल्लें तें सरकाराक खबर नाशिल्लें म्हणटा तूं. म्हाका अशें दिसता की काल जो माविनाचो निकाल आयलो ताची घडये सरकार वाट पळय आशिल्लें. आनीकय एका मंत्र्याची केशी चालू आहात, फुडल्या म्हयन्यान तेचेर एक रिजल्ट येवपाचो. एक ओवरऑल सगळो 2027ची विधानसभा नजरे समोर दवरून व्हडली चेंजीस कॅबिनेटान करपाचे एक मुख्यमंत्र्याच्या घडये मनान आसूं येत. म्हणजे सृश्टींची हे पळय, हें तूं उलयत आसा, हें आमचें स्पेक्युलेशन, हें आमकां कोणेंच सांगूं ना, मुख्यमंत्री तेजेर उलयना. हांव म्हणटा सरळ 4 दीस खातें वांटपाक लागपाचें कारण. तूं म्हाका जर विचारशी आनी आमी जें कितें आकलन आमी वेगवेगळें घेतात तें अशें की आमकां एक संवय जाल्या गोंयांत की सगळेच निर्णय काडून पक्षश्रेश्ठी कडेन सोपोवचे. तांकां काडप काय ना, गोविंद गावडे काडप काय ना, हाजे 2 म्हयने गेले. हे दीस बॅडली रिफ्लेक्ट्स ऑन द गव्हर्मेंट. सरकाराची इमेजीस पर्रीकार असले कन्ना नाशिल्ली आनी पर्रीकाराक पळोवन लोक BJP गव्हर्मेंटाक जिखून दिताले. पर्रीकर आसतना जाल्यार डायनामिझम आनी आक्रमकता. हांवें पळयलां की कॅन्डिडेटाची नांवां तो स्वताच्या हातीन बरोवन धाडटालो. ह्या मतदारसंघातले कॅन्डिडेट तेन्ना आतां सारके इलेक्शन कमिटी न्ही, आनी पर्रीकाराचे तातूंत धाडटाले तेन्ना आपूण हांकां जिखून हाडटा. ही एक आशिल्ली एक धमकय आसची पडटा. सो हांव म्हणटा 4 दीस खातें वांटपाक जाल्लो निर्णय लेट जावप. एक म्हणजे अशें तुमी जे सांगले तशें की कांय विशिश्ट खात्यांची मागणी नव्या मंत्र्या कडल्यान जावं येता. म्हाका दिसता BJPन अशें जायना. BJPन जायना कारण BJP सांगता की बाबा ही खातीं तुका आमी दिवपाचें केल्यांत आनी तातूंत भितर फक्त विधिमंडळ पक्ष न्ही, तांची एक कोर कमिटी आसता, चर्चा आसता, फुडले इलेक्शनाचो दिश्टावो आसता आनी वेगळे चर्चा आसता. सो पॉलिटिकल हो निर्णय घेवपाक अरे तुमी घेतले त्या अशें केन्नाच हांवें आयकुना खंयच की मंत्री घेतले त्या ताची खाती 4 दीस मेळनात कारण अजून निर्णयच जायना खात्याचो. सो हे दीस इज मातशें सरकाराचेर रिफ्लेक्ट जाता. पण तेच जाताच. आनी अजबाची गजाल म्हणजे रमेश तवडकरांक 105 नंबराचें एक दालन दिल्लें आसा, जे पयलीं आलेख सिकेरा कडेन आशिल्लें. आलेख सिकेरान रिजायन केल्या उपरांत ते खाली जाले, ते दालन तांकां दिलें. कळ्ळें न्ही, काल रमेश तवडकर थंय दनपारां येवन गेल्यात. आतां एखादो मंत्री एखादे दालना कडेन येता, निदान तेन्ना खाती तरी ठरलेली जाय. म्हणजे तो येवन कामकाज कितें करतलो, पूण फायल खंयचीच येवची ना. कोण हाडटलो फायल? हाडूं शकना. एक फायल येवं शकता की खात्याचो ताबो घेतलो कार्यालयाचो म्हणून GADची एक फायल येवं शकता. हांवें बाबा ते कॅबिन घेतले ऑफिस, पण ती म्हज्या म्हायतीनुसार मंत्री न्हू जाल्यार ते OSD BSD त्या लेवलाचेर ते सायन मारून ते दितात की आमी ते ताब्यान घेतले म्हणून. कळ्ळें न्ही. आनी रिटर्न दितना तो प्रोसेस करचो. पण कितें की एक म्हणजे फाल्यां 14 आसा, आयज सांजे मेरेन तरी खातें वांटप जर जालें मेळटले तेन्ना आज दितले तेन्ना अमके खात्याचो मंत्री म्हणून. आनी निदान आनी दुसरें म्हणजे कशें आतां एक म्हणजे लोकांकय उमळशीक आहा आनी जे ऑफिसर लेवलचे अधिकारी आहा न्हू तांकां आपले मंत्री कोण काय म्हणून तांकां एक साह जातले बाबा अमको आमको मंत्री निदान 34च्या निमतान तेच्या घरा तरी वचून येवया म्हणून. सामकें हो फकाडाचो विशय जरी सोडलो तरी एक गंभीर राजकीय विशय आसाच आनी कॉन्स्टिट्युशनल पदय मंत्री. सो तांकां बाबा तांची थोडी तरी इज्जत दवरपा जाय. म्हाका अशें वैयक्तीक रित्या अशें दिसता की ज्या दिसा शपथविधी जाता तो दीस मावळच्या दीस आदी तांकां एक खाती मेळपाक जाय. निदान तुमी 5 खाती दिवं शकना, एखादें तरी खातें ताका दिवन अमक्या खात्याचो तो मंत्री म्हणून तरी वळखलो वचपाक जाय. जाल्यार आतां कितें जाता की खंयचोय कार्यक्रम आसलो तर त्या मंत्र्याक समजा आपयलो जाल्यार गोंय सरकारचो मंत्री म्हणून सांगचो पडटा, पूण खंयच्या खात्याचो मंत्री न्हय. हे ऑकवर्ड आसता. हें ऑकवर्ड पोजिशन जाता आनी BJPन तांकां
पळय मरे तूं सामकें 1 वर्स जालें तितले घेतले म्हण तांकां अशे तरेन सामकें अशें ते वाट पळयत आशिल्ले आतां खात्या खातीर वाट पळयतात ही आनीक एक राजकीय शोकांती पूण म्हाका दिसता ह्यो पॉलिटिकल जे अशे तरेचे जे डेव्हलपमेंट जायत आहा न्ही आनी सेंटराच्या हातान चडान चड पक्षश्रेश्टींच्या हातान चडान चड अशे निर्णय जावपाचे म्हणजे हे कळाव कित्या खातीर जाता हे कोणूच सांगू शकना. भाजपचो प्रदेश अध्यक्ष दामू नायक आसलो न्हू तेणे सोमारा खातें वांटप जाता म्हणून सांगिल्लें ऑन रेकॉर्ड सांगिल्लें कळ्ळें न्ही आतां खातें वांटप जालें ना तेका लागून दामूकय सारकी खबर ना असो एक वायट संदेश सगळ्या मेरेन गेला. परवरीचो रस्तो चवथीच्या दिसांनी बंद करचे ना. चवथीचे 5 दीस मेरेन हो रस्तो येरादारी खातीर उक्त आसतलो. 5 दिसां उपरांत हे विशीं योग्य प्लॅनिंग करून निर्णय घेतले म्हणून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. परवरे आनी राज्यांतले हेर वाठारांतले रस्त्यावयली फोंडकुलां बेगीनूच पुरयतले अशेंय मुख्यमंत्री सावंतान स्पश्ट केलां. फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून 24 ऑगस्ट 2025 ते जानेवारी 2026 मेरेन परवरी ओक एक्वेरियो जंक्शन ते मॉल दी गोवा मेरेनचो रस्तो येरादारी खातीर बंद आसतलो म्हणून सुचोवणी जारी केल्ली. ना परवरीचो रोड चवथ जायसर बंद जावचो ना. चवथीच्या 5 दिसाच्या उपरांत ताजेर वेवस्थीत प्लॅनिंग करून डिसिजन घेतलें. हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिला. उरलेले पॉटहोल्स काडपाकूय हांवें सांगलां कारण पावस चडूच आशिल्लो म्हणून परत पॉटहोल्स जातले तेय काडपाक लायला. गोंयभरच्याय रस्त्याचे पॉटहोल्स ह्या 2 दिसांक मेजर मोठ्या प्रमाणात काडले वयतले. सरकाराक आपल्याच आश्वासनाचो विसर पडला. पारंपारीक माटोळी विक्रेत्यांक सोपो माफ करपाचे उतर दिवनूय कांय कडेन विक्रेत्यां कडल्यान सोपो वसुली केली. पारंपारीक विक्रेत्यांक सोपो माफ आसतलो अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी अधिवेशनांत दिल्लें. मात आमकां तशें परिपत्रक येवंक ना म्हणून सोपो एकठांय करपी सांगतात. परिपत्रक पावपाक कळाव जाल्ल्यान सोपो वसुली जाल्या अशें मुख्यमंत्री सावंत हांचें म्हणणें. राज्यात नगरपालिकांनी पारंपारीक माटोळी विक्रेत्या कडल्यान सोपो कर घेतिल्ल्यान बोवाळ पडला. जे पारंपारीक माटोळेकार बाजारात माटोळेचें सामान विकपाक येतात तांचे कडल्यान सोपो वसूल करचे नात म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगिल्ले. तशे निर्देश पालिका आनी पंचायतीकूय दिल्ले. मात पालिका आनी पंचायतींनी परिपत्रक मेळूं नाशिल्ल्यान माटोळेचें सामान विकप्यां कडल्यान सरसकट सोपो वसूल केलो. हांव सगळ्या मुन्सिपालिटी आनी पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन्स दिता कारण जे पारंपारीक माटोळी विकपाक येता पळय न्ही तांकां हातूंतल्यान जो टॅक्स आसा पळय न्ही तो एग्जाम करचो. माटोळी सुद्दां जो पारंपारीक रित्या जो येवन विकता पळय न्ही ताका सोपो लायना. ना पूण तें तुवें सारकें डायरेक्शन इन्स्ट्रक्शन अधिवेशनात गेल्या उलयला आमकां सर्कुलर येवचो पडटा. म्युन्सिपालिटी मिटींग आज म्युन्सिपालिटी चालू आसा वता निमतान म्हाका उलोवपाक पळयता तें सांग म्हणटा काका कसो वयता कितें सांग तेणे तर सामकें डायरेक्ट म्हणलें की गोंयकारांक माटोळेचो म्हणून सर्कुलर येवचो पडटा तो टायट जावन कित्याक उलयतलो तूं टायट जावन कितें उलयतलो. तुमच्या कडल्यान सोपो घेतला कितले घेतले आणि पण आणि कितें तुमकां रिसीट बी दिल्या पण हे फावट सोपो ना अशें आयकलेलें ते पूण अशी जबरदस्ती करून घेवंक ना. आम्ही आता म्युन्सिपालिटी वांगडा मिटींग जाल्ली आमची त्या दिसा आमकां म्युन्सिपालिटीन कितें सांगलां अजून पर्यंत आमकां सर्क्युलर येवंक ना. तर तुमी घ्या म्हणून जसो घेताले गेल्या वर्सा घेतला तसो घ्या म्हणून त्या खातीर आमी घेवपाक स्टार्ट केलो. पण लोकांनी कोणी बोवाळ घालूंक ना न्हू. ना 1-2 जाणांक सांगलें तांकां आमी सांगलें कितें तुमकां स्ट्रीप जाय स्ट्रीप सगळें जशें जाय तें जाल्यार म्युन्सिपालिटीक विचार मागीर तेंच्यांनी सुद्दां दिलें. कोणी दिना म्हणून अशें कांय सांगूंक ना फक्त विचारी ते आमकां माफ काय ना काय ते विचारी ते आमी तांकां सांगलें कितें आमकां सर्क्युलर येवंक ना. म्युन्सिपालिटीचे मॅडम हांगा तुमी विचारूं शकता. म्हणजे सोप्या बद्दल अजून ऑफिशियली हे येवंक ना. ऑफिशियली काय येवंक ना. ऑफिशियली येताले आमी ते दीस मिटींग घेतला म्युन्सिपालिटी वांगडा सगळे आसले सीओ सगळे आसले तेंच्यांनी आमकां कितें सांगलें हेजी चेअरपर्सनान आमकां अजून काय सर्क्युलर येवंक ना. सर्क्युलर येत जाल्यार आमी तुमकां इन्फॉर्म करतले. 280 रुपया काय एका स्क्वेअर मिटर 2 एका 560 रुपया आमी फारीक केले. पूण सीएमान सांगलेलें की सीएमान सांगलेलें की मातयेचे पयशे घेवचे न्ही म्हणून ते म्हणटात कितें सांग आमकां नोटीस येवंक ना आमी काय हे करतले काय म्हणून सोडूंक शकना. म्युन्सिपालिटी हय म्युन्सिपालिटी न्ही सोंपे वालो शंभर घेतले.
दिवचे पडटले आनी तुमकां अजूनय गिरायक चालू जावंकूच ना. गोयच्या पारंपरीक माटोळी विक्रेत्या कडल्यान सोपो वसूल करचो न्ही म्हूण परिपत्रक काडिल्ले. मात शेनवार आयतार आशिल्ल्यान ते पालिका आनी पंचायतीक पावपाक कळाव जाल्ल्यान तांणी सोपो वसूल केल्ल्याचे मुख्यमंत्री सांगता खरो, पूण वसूल केल्या सोप्याचे कितें? हे पयशे तांकां परत मेळटले काय ना ते मात कळपाक मार्ग ना. ऑलरेडी नोटिफिकेशन इश्यू झालेलं आहे. पूण सोपो घेवपाचें नोटिफिकेशन त्यांच्याकडे पर्यंत पावला. त्या खातीर तेंच्यांनी नोटिफिकेशनाचो कन्सिडर करून त्यांच्यानी गोवन माटोळी हे करपी आपल्याला त्यांच्याकडे सोपो घेवचो. नोटिफिकेशन ऑलरेडी आयज त्यांच्याकडे पावतले, थोडेशे डिले जाले, शेनवार आयतार आशिल्लो. मजगतीं पारंपरीक माटोळी विक्रेत्या कडसून आयतारच्यान घेतिल्ले सोप्याचे पयशे बेगिनात बेगीन तांकां परत करचे म्हूण फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान ट्विटा वरवीं मागणी केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. चवथ 2 दिसांचेर पाविल्ल्यान सगळे कडेन उमेदीचे नार फाकला. चवथीचे फाटभुंयेर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतलो बाजार चवथीच्या माटोळीच्या बाजारांत फुलला. कांगल्यो, माट्टा, घागऱ्यो आनी हेर रानटी फळां सयत शेरवडां, हरण आनी माटोळेक लागपी सामान बाजारांत व्हडा प्रमाणात विकपाक आयला. सोमारच्यान ह्या सामानाची खरेदी सुरू जाल्या. माटोळीचें सामान घेवपाक लोकांची गर्दी दिश्टी पडटा. टॅनियम बुलेटिन हांगा चोपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.